सांग. ते बांदारा कापीच नायल्या प्लॅस्टीक नायल्या म्हणटच ते आमकां तो उदक लिकेज जावन पुराय उदक वसना वयता आमी कांय करूं शांत ना पोरसुपा उदक व्हरपा कितें जाणना पयलीं आमी पाटा उदक व्हरून तसं करी न्हू आतां कमी शांत ना म्हणजे बंधाऱ्यान फायदा पासून सगळें नुकसाण जालें. हय करी आमी वायण करी उशेर वांगण दोनी पाटांनी आमी कितें माती घालून बांद करून आमी उदक व्हरून शेतां शेत करी वायण करी आतां तें उदक आमकां पोरसां आमकां मेळना बांद मारले तेवटा हांगा प्रॉब्लेम म्हळ्यार ह्या उदकाच्या हेजेर प्रॉब्लेम बंधाऱ्या हेजेर बंधारो जो गव्हर्मेंटान बांदलो गव्हर्मेंटान बांदून तो वयर काडलो वयर काडटकीर आमकां शेतकऱ्यांक जाय तशें तो बंधारो बांदलो ना त्या लागून ह्या उदकाची मिस्टेक जाता. आमी इतले आतां 40 शेतकरी पयलीं पासून हांगा शेत रोयताले दोन सायडीच्यान आमगे शेत आसा ह्या सायडीच्यान आसा त्या सायडीच्यान दोनी शेताक उदक ह्या बंधाऱ्या हेजें न्हंयचें उदक दोनी सायडीचे 2 पाट आसा त्या पाटांतल्यान उदक वयतालें आनी ते लोक हातान काम करून जेन्ना ते उदक करून वांयगण करताले आनी शेत पिकयताले आनी आज गव्हर्मेंटान कोट्यांनी पयसो मोडून ह्या बंधाऱ्याचें उदक लोकांक मेळना म्हळ्यार गव्हर्मेंटान आमकां कितें फायदो केलो जालो इतले एक्चुली शेतकऱ्यांक गव्हर्मेंटान लॉस केलें जालें जेन्ना पयलीं इतलें हातकाम करून जेन्ना उदक मेळटालें आतां बंधारो बांदून तेन्ना फुगोवन तेन्ना उदक मेळना जाल्यार तेंगे काम सारकें ना जालें कोणालें गव्हर्मेंटालें म्हणटकीर गव्हर्मेंटान आतां वर्सां प्लेटी घालता ते प्लेटी घालता गायले गेले हांवें पयर सांगलें तांकां तुमी प्लेटी घालून कांयच फायदो ना प्लेटी घाल जाल्यार बरें प्लेटी घालाय बरें पॅकींग कराय आनी लोकांक तो बंधारो सारको एक फुगोवन लोकांक सोय करा उदकाची अशें म्हणून तांकां सांगलें गव्हर्मेंटान घाल म्हणल्यार म्हूण घायलें न्हू तेंगे कितें ड्युटी ते येयले गायले गेले आमकां सिटी रावले तेन्ना त्या लोकांक कळटा आमी खेडे गांवांनी हिंगा गव्हर्मेंट व्हडलें लक्ष दिना येयले आमगे लोक तसले ते म्हणले गेले आमकां बारीक लोकांक हांगा लक्ष घालून घालना ते ऑफिसर येता उदक दिता हांव फाल्यां दिता हांव म्हणटा वयता मागीर कांय ना मागीर रोखडी सरता ते